संपूर्ण गोयच्या मागणी वोटरांचे हांव अभिनंदन करता. ताणें सकाळ फुडें जे रिपोर्ट्स आहा ते रिपोर्ट्सान सकाळ फुडें भायर सरून खुबशें वोटींग जालां. वोटींग करप हें आमचें सगळें कर्तव्य आसा आनी गोंयांत सदांच वोटिंगाची पर्संटेज ही बरीच जाता. त्यामुळे सगळ्यांक परत एकदां विनंती आसा की कोणाक आपलें मत घरा न बसता येवन आपलें बहुमोल मत दिवचें अशी सगळ्यां कडेन विनंती करता. गेली कित्येक दीस प्रचाराची धुमाळी रणधुमाळी चलताली. भारतीय जनता पार्टीन ह्या वेळा जवळ 40 मतदारसंघात उमेदवार उबे केले आणि जो प्रतिसाद लोकांचो मेळ्ळो तो खूब बरो आशिल्लो. पणजे मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टी कितले वेळ जिखिल्लो आसा. ह्याय वेळा भारतीय जनता पार्टी निश्चितपणे जिखतली हातूंत अजिबात दुबाव ना. वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी गोंयच्या नागरिकांनी गोंयच्या वोटरांनी बरो प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टीक दिला आणि हांव तांकां सगळ्यांक मना पासून धन्यवाद दिता. फक्त आज वचून आपलें मत दिवप इतलेंच काम तेणें जें आसा तें करूंक जाय. ह्या तांच्या सगळ्याच्या आदाराचेर भारतीय जनता पार्टी परत एकदां मेजॉरिटी हांगा घेवन निवडून घेतली अशें म्हाका दुबाव दिसना. परत एकदां हांव सगळ्यांचे मतदारांचे मना पासून अभिनंदन करता, तांचे आभार मानता. तांणी कित्येक वर्सां हे भारतीय जनता पार्टीचे फाटल्यान आसा. तांचो आशिर्वाद संपूर्ण गोंयच्या मतदारांचो आशिर्वाद भारतीय जनता पार्टीक